बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसू. मोगाल भाव भयणीनो, सगल्यांक तुमकां आमच्या गोंयच्या आस्कार्या बागीवोन जुजे वाजाच्या नोवेनाक मोगाचो येवकार. आयच्या सेवा धर्माचो विशय देवाचेर पातयेवन सोर वायटांतली बाय सोरूंक बागीवोन जुजे वाज आमकां उत्तेजन दिता. मनीस जल्मांतान मरणा पर्यंत वेगवेगळे वायटाक सांपडटा. पातकाक, दुखीक, पिडेक आनी अडचणींक सांपडलेल्या थंय बागीवोन जुजे वाजान खेरीत दया दाखयली. देवाचेर पातयेवन जियेवंक ताणें पोरजेक शिकयलें. आमचे सोड भोंवतणी सबार भाव भयणी जायते तरेचे वायटाक सांपडलेलीं आसात. ती आमी पळयता. असल्या सवे आमी अदीक बापा पोरी दयाल आनी काकलुतीवोन जावंक आमची आसण्या वरवीं जेजूची आसणे तांकां आमी दाखोवंक आमकां आयती कोर म्हूण बागीवोन जुजे वाजाचे विनवणेन देवा लागीं मागुया. तशेंच आयज मारगांव आनी आल्दोना वारादा पासत मागता. तशेंच दिओसिसीचे पाद्री आनी मोटवाशी दादल्या बायलां आनी देव आपोणे वावरा खातीर ह्या निमाण्या नोवेनान आमी मागता. आनी आमी जायते फावटी वायटान सांपडलेले आसतना देवाच्या बोळाचेर पातयेवचे सुवातेर आमच्याच बोळाचेर पातयेल्या आनी देवाचेर विस्वास ठेवंक आमी चुकल्या. ह्या सगळ्या पातकाचे देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर पुर्विदार देवाक हांवें तुमकां भाव भयणीनो म्हजो हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वाडे दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सुद्दां कुवार मरयेक सगल्या देवरुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करा म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. उगीच रावन आमची इंतेसां बापाक उबारुया. आयज आमी बरे भलायके पासत मागता. जोझफ जोएल कोलासो. देवा, तुजे आन्निका आनी आमच्या गोंयच्या आस्काऱ्या सांत जुजेवादाचे देखीन आनी मुणयारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सोबेक आजयेच्या शिमा पर्यान परजोडायली. तुज्या चाकरान तुजें देवीक उतर परगटलेले आनी सर्गींच्या संस्कारांनी पोसलेले तुजे परजेचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ताचे मजतीन आमचो भावाट अदीक आनी अदीक वाडय आनी शुभोटमानाची विस्वाशी साक्षीदारां आमकां कोर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता राजभोग चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन.
सॅम्युएलाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी इस्रायलाचेर झूज करूंक फेलिस्तीव तयार जाल्ले. इस्रायल तांचे लागीं झुजूंक भायर सरलो. इस्रायलांनी एबेनेझरा लागीं आपले पेने केले आनी फेलिस्तीवांनी आफेक मोलार आपले तोंबू ताणले. फेलिस्तीवांनी इस्रायला विरुद्ध आपली फौज मारली आनी कडक झूज पेटोवच फेलिस्तीवांनी इस्रायलाचेर जैत व्हेलें. हांचे फौजांतले सुमार 4,000 सैनीक झुजा मैदानार मारून उडयले. पेने केल्ले सुवातेर फौज परतली आनी इस्रायलाचे जाणट्यांनी म्हणलें, फेलिस्तीवांनी आमचेर जैत व्हरूंक सवेस्परान कशें निर्मिल्लें. सिलोतावन सवेस्पराच्या कोराराची आर्कपेट हाडुया. दुस्मानाच्या हातांतली आमकां निवारूंक ती आर्कपेट आमचे मोदें येवन रावूं. हें आयकून पोरचेन आपले मुन्यारी सिलोक धाडले आनी तुयतावन केरुबींचे बसलोल्या दोलबाराच्या सवेस्पराची आर्कपेट हाडली. देवाची आर्कपेटी बराबर एलीचे दोगूय पूत होफनी आनी फिनियेस आयले. पेने केल्ले जाग्यार आर्कपेट पावतोच इस्रायलान एक व्हड हुयेल मारली आनी तिणें प्रितूम गाजली. फेलिस्तीवांनी हुयेलीचो आवाज आयकून म्हणलें, हेब्रोनाच्या पेनेंत ह्यो हुयेल्यो कित्याक. सवेस्पराची आर्कपेट पेने केल्ल्या मैदानार हाडल्या म्हूण तांकां कळोन आयलें. हाका लागून फेलिस्तीव भियेले आनी तांणी म्हणलें, देव पेन्या मैदानार आयला. आयज सायबा, हाचे आदीं अशें कधीच घडूंक ना. आयज सायबा, ह्या सोर्बोलिश देवाच्या हातांनी कोण आमकां निवारीत. ह्याच देवान नोश्टांचेर नोश्ट धाडून इजिप्ताचें निसंतोन केलें. फेलिस्तीवांनी धीर घेयात आनी तुमचें बोल दाखयात. नाजाल्यार जशे हिब्रू तुमचे चाकर जाल्यात तशे तुमी तांचे चाकर जातल्यात. कोडेगांत झुजारी कशे लढाय करात. ह्या पोरी फेलिस्तीवांनी झूज मारलें. इस्रायलाची फौज हारोली आनी एक एकलो आपआपल्या तोंबून पळून गेलो. मारामारी इतली व्हड जाली की इस्रायलाचे 30,000 पाय सैनीक मरून पडले. देवाची आर्कपेटूय दुस्मानाच्या ताब्यान पडली. एलीचे दोगूय पूत होफनी आनी फिनियेस मेले. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. तुज्याच मोगा खातीर आमकां निवार सवेस्परा. सगलीं बरोबर म्हणुया, तुज्याच मोगा खातीर आमकां निवार सवेस्परा. पूण आतां तुवें आमकां सोडलाय आनी इलोजेक घालाय. आमचे फौजा फुडें तूं आतां वचोनाय. आमचे शत्रूंक आमचे दुस्पोट करूंक दिताय आनी आमचो द्वेस करतल्यांक जाय तशें आमचे लुटूंक सोदताय. जबाब, तुज्या मोगा खातीर आमकां निवार सवेस्परा. तुवें निर्मिलाय म्हूण आमचे शेजारी आमच्यो करतात मस्कोऱ्यो आनी भोंवतणचो लोक सगलो आमची केबाडां फोकाणां करतात. राष्ट्रा मदें तूं आमचेर गप्पां मारूंक दिताय आनी आमकां पोलेना फुडें लोक आपली तकली हालोवन चल्लो. जबाब, तुज्याच मोगा खातीर आमकां निवार सवेस्परा. उठ सायबा, न्हिदला कित्याक. जागो जाव, आमकां सदांकाल परो घालूं नाका. कित्याक म्हूण तूं तुजें तोंड धांपून दवरताय. आमचे दोलदीरपण आनी तोलमोल कसो विसरताय. जबाब, तुज्याच मोगा खातीर आमकां निवार सवेस्परा. शुवर्तमानाक सगळीं उबी रावया. Alleluia, 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 alleluia. जेजू स्वर्गा राज्याचें शुवर्तमान परगडटालो
आनी सगल्या जिन्साचो पिडा रोग बरो करतालो. Alleluia, 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 Alleluia. Survismo Domce somi asu, Marco Bormoni, Cedo Christa J, Shuhu Fortoma, एक कोडकार जेजू सोशी उपकार मागूंक आयलो आनी दिमी घालून ताणें म्हणलें, तुका खोशी आसत जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. ताचें चुरचुरें धरून जेजून आपलो हात विस्तारलो आनी तो ताका लावन म्हणलें, होय म्हाका खोशी आसा, तूं नितळ जा. आनी अशें म्हणना फुडें ताचें खोड नाक जालें आनी तो नितळ जालो. जेजून ताका बेगीनच धाडलो आनी घरा येवन म्हणलें, पळय, कोणाकूच हें सांगू नाका, पूण वच आनी तुजें आंग याज्ञिकाक दाखय आनी तूं नितळ जालाय म्हूण सगल्यांक गोवायक ची कोणाक दिवंक मोजसान फॉर्मायलां तें दान भेटोय. तो गेलो, पूण ही खबर अशे भाशेन पुरगटूंक आनी सगल्यांक सांगूंक लागलो की जेरुसल्याक उक्ती खंयचेच नोकरांत वचूंक जायना जालें आनी भायर एकसुरे सुवातेर ताका रावचें पडलें. तरी आसतना सगळे कुडीचो लोक ताचेशी येतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे प्रितीच्या बाबड्यानो, आयच्या निमाण्या नव्यानाचो विशय देवाचेर पातयेवन सोर वायटांतलीं भायर सरूंक बागयोन जुजेवाज आमकां उत्तेजन दिता. बाबड्यानो, बागयोन जुजेवाज देवाचेर पातयेतालो न्हूच पाद्री जाल्या उपरांत, पूण भुरग्यापणार तावनूच हें आमी ताच्या जिविताचेर नदर मारीत नाल्यार आमकां स्पश्टपणी कळून येता. जेन्ना तो भुरगो आसलो, आमी जाणाव तो सांकवाळे आपल्या जोंदेलांतल्यान, घराच्या जोंदेलांतल्यान भायर सरून पणसा वयल्यान देंवून कुट्टाय इगोजेंत मिसाक वेतालो. तेच भाशेन मागणें करूंक वेतालो आनी एक मिलाग्र आमी जाणाव, जंय तो जेन्ना मागणें करूंक वेतालो तेन्ना तें दार ताका आपुणूच उकडटालें. भुरग्यापणार तावनूच देवाचेर पातयप, न्हूच फकत त्या वेळार स्कॉलाक येता वेताना तेज करप, कोणाची मोन्नाची गांठ आयकली जाल्यार ताचे पासत मागप, हें देवाचेर पातयप भुरग्यापणार्थान आमकां दिसती पडटा. जेन्ना बागयोन जुजेवाज तोरणाटो कसो वाडलो तेन्ना आनी जेन्ना से कातेद्रलान भितर सरलो तेन्ना मिसाक तेन्ना एकलो यान्नी केल्लो आनी ताणें श्रीलंकाची खबर सांगलेली आनी थंय ताका आनी एका पोवणें येयलें आनी तें म्हणल्यार श्रीलंकाक वचपाचें. आतां परतून देवाच्या बोळाचेर पातयेवन म्हणल्यार देवाक तो विचारता. जेन्ना खोरीस मिलाक हांगा तो आसता तेन्ना तो देवा लागीं मागणें करून विचारता, हांवें कितें करचें. वडिलां लागीं विचारता, हांव श्रीलंका वचूंक सोदतां. आनी वडील ताका सांगतात, पयलो तूं कान्नारांत वच. परतून देवाच्या बोळाचेर पातयेवन कान्नारां चलूंक लागता तेन्ना जायत्या आडकोडींक ताका फुडो करचो पडटा. थंयसरूय जायतो लोक वायटाक सांपडलेलो आसता आनी तेन्ना बागयोन जुजेवाज मागण्यांतल्यान तांकां वायटांतलीं सोडयता. जायतो लोक गरीबसाणेक लागून आपल्याच भुरग्यांक विकतालींत आनी विकतालीं तेन्ना बागयोन जुजेवाज हांगा थंय पयशे एकठांय करून परतून ह्या भाडकारांक कडले
तांकां पोत्तून घेतालो आनी पोत्तून तांकां आपल्या घरा पावयतालो. जेन्ना जुजेवाज श्रीलंकेक गेलो तेन्ना थंयसरूय जायते वायट वचताले. आमी जाणा जेन्ना मेंगलोर आसतना जेन्ना ताका भायर काडलो वो ताका सोतेसांव लावपाक भायर आपयलो, कित्याक थोडे जाण ताका जिवेशी मारूंक सोदताले. आनी तेन्ना ताणें दिमी घालून मागणें केलें, म्हाका मागणें करून दी, मागीर तुमी म्हाका मारात. आनी मागणें केलें तेन्ना एक दाणो घेवन असो जेन्ना तो फातराचेर घातलो तेन्ना थंयसर सावन जोर फुटली. आजुनूय तर आमी मंगळूर वचत जाल्यार आमकां ती दिश्टी पडटा. श्रीलंकेक गेलो तेन्ना थंयसरूय जायते वायट वचताले. ताका एक स्पाय कसो दवरलो आनी बणकणीन घातलेलो. आनी 2 व्हडल्यो मिलाग्री आमकां आयकूंक मेळटात त्यो म्हणल्यार जेन्ना कॅन्डी गांवांत वोशाची पिडाय येयली आनी तेच भाशेन थंयसर दुकोळ पडलेलो तेन्ना भाग्योन जुजेवाजाक आपयतात. भाग्योन जुजेवाज मागणें करता आनी घसघश्यांनी पावस पडटा. जेन्ना ताका दुकोळ जेन्ना पिडा आयिल्ली, वोशाची पिडा आयिल्ली तेन्ना तो वचोन पिडेवंतांक बरी करतालो वो तांकां पुरतालो. जेन्ना ती मोत्तालीं पळय तेन्ना सदांच देवाचेर पातयेलोलो, देवाचेर विस्वास दवरलेलो भाग्योन जुजेवाज आमकां दिश्टी पडटा. आनी ते पासत भाग्योन जुजेवाज न्हूच फकत पाद्रींक, माद्रींक आनी वाडलेल्यांक एक उत्तेजन दिता, पूण सगल्यांक, भुरग्यांक, तरणाट्यांक, वाडलेल्यांक, सोमेस्तांक आमकां हें उत्तेजन दिता, आमकां बळ दिता, आमकां कृपा दिता. म्हणटच ल्हान भुरग्यांनी कितें करचें? जुजेवाजा भाशेन मागण्यांत वेळ सादचो, अदीक करून पवित्र संस्कारा मुखार वेळ सादचो. मिसाची भेट मेळटा तितले फावटी बोगोर बोगोर वांटो घेवन जेजूक काळजान घेवचो. जेन्ना आमी तरणाटी जाता, जेन्ना आमी तरणाटी आसा तेन्नाय आमी सदांच देवाच्या बोळाचेर पातयेवंक जाय. देवाच्या बोळाचेर पातयप म्हणल्यार कितें? आयचे शुभ वर्तमान आमकां सांगता, तुका खोशी आसत जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. म्हणल्यार सदांच देवाचेर पातयप. म्हजी खोशी न्हय, देवा तुजी खोशी जावं आनी तेन्ना तूं म्हाका बरो करतलो म्हणून हांव विस्वास दवरता. आनी जेजू म्हणटा, वय म्हाका खोशी आसा, नितळ जा. हय बाबड्यानो, जायते फावटी आमच्या जिवितांत जायते वायट येता, कोश्ट येता, त्रास येता तेन्ना देवाच्या बोळाचेर पातयेवचे सुवातेर जायते फावटी आमी आमच्याच बोळाचेर पातयेता आनी त्या वायटांतले भायर सरूंक आमचे प्रयत्न करता. जायते फावटी कुमसाराक आमी जायते सांगता आनी आमी एक रेजोल्युशन घेता. वो न्यू इयराक आमी एक रेजोल्युशन घेतलां आसतलें, आमी अमकें करतले, अमके वायट संवय सोडटले आनी बरें करतले. पूण जेन्ना आमी आमच्याच बोळाचेर पातयतले तेन्ना आमच्यान त्या वायटांतले सुटोंक जावचें ना. पूण देवाच्या बोळाचेर तर पातयत, देवाची कृपा तर आमी मागत जाल्यार सगल्या वायटांतले सुटोंक आमकां सोंपें जातलें. आनी ते पासून बाबड्यानो, त्या कोडकारा भाशेन आमचें मागणें सदांच तेंच जावनी, तुका खोशी आसत जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक आसा जाता. जेजू, देवा तुका खोशी आसत जाल्यार ह्या वायटांतलो तुज्यान म्हाका निवारूंक जाता. देवा तुजी खोशी, तुका खोशी आसत जाल्यार तुज्यान म्हाका ह्यो त्यो वस्तू दिवंक जाता. आनी आमकां बऱ्याक जाल्यार ती करून आमच्या आत्म्याक फायद्याचें जाल्यार देव आमकां दिल्या बगोर रावचो ना. आनी तें दिना जाल्या पासून आमी म्हटलां, देवा तुजी खोशी, आनी देवाची खोशी जाल्यार तो आमकां दितलो म्हूण आमी ओळखून घेतलो. पूण जरी तर आमी देवाक एक पसरकार कसो लेखलो म्हणटात, म्हाजी खोशी म्हाका जाय तें म्हाका दी आनी तें म्हाका मेळना जाल्यार आमी निराशी जातले. नाल्यार जायते फावट आमी एक पसऱ्या सावन दुसऱ्या पसऱ्यार वयता, म्हणल्यार एक देवाक सोडून दुसऱ्या देवाशी वयता. बाबड्यानो, भाग्योन जुजेवाज एकाच देवाचेर पातयेलो, एकाच देवाचेर ताणें विस्वास दवरलो. ह्या जेजूक ताणें वेता थंयसर परगटलो. म्हणटात आमी आमच्या जिवितांत एकाच देवाचेर आमचो विस्वास दवरया. कितेंय आमच्या जिवितांत येवं, कोश्ट येवं, त्रास येवं, जायते वायट येवं, तरी पूण देवाच्या बोळाचेर पातयेवन आमी आमची पावलां मारुया आनी होच भाग्योन जुजेवाज आमकां दर एकल्याक उत्तेजन जावन दी. सगळीं उबी रावया. भाग्योन जुजेवाज आमकां सौर वायटांतली सुटूंक उत्तेजन दिता. ताचें मजत मागून देवाची मजत मागुया. ताचे भाशेन आमी सौर वायटांतली सुटूंक ताचो आदार, बापाचो आदार खालतिकायेन मागुया. जुजेवाजान पिडेत कश्ट जाल्यांची
परिस्थिती समजून तांची मोगान सेवा केली. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी सस्तल्या सोवें अदीक काकलुसार जावंक आनी कोश्टां परस जिविताचें दान अदीक मोलादीक हें वळखून घेवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. जुजे वाजान मान पदवी आनी वडपण सोडून ल्हानविकायेन सेवा केली. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी आपणाक मेळ्ळोली जुट्टी घेवन पोरचेची ल्हानविकायेन सेवा करूंक कश्टोतल्या गरजेवंतांक फावो तो आदार आनी सहकार दिवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. जुजे वाजान क्रिस्ता पासत कोश्ट पिडापीड भावार्थान सोंसले. कोश्ट पिडा आमच्या जिविताच्या दारार मारता तेन्ना आमचे कोश्ट जेजूच्या कोश्टाक सोर करून आनी ताचेंच बोळ घेवन जिवितान पावल मारूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. तशेंच आयज मारगांव आनी आल्दोना वाराडा पासत मागता. तशेंच डायोसिजाच्या पाद्री आनी म्हत्वाशांक आनी देव आपोवण्यांक वावरा खातीर वावुरतात तांचेरूय आशिर्वाद फावो जावंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. तुका खोशी आसत जाल्यार तुज्यान म्हाका नितोळ करूंक जाता. ह्या वेळार आमी आमची दर एकल्याची गरज देवा मुखार घालुया. सर्गींचे बापा, तुका खोशी आसत जाल्यार जें आमी मागलां तें तुज्यान आमकां फावो करूंक जाता. तुजेरूच आमी पाती येता, तुजेरूच आमी विस्वास दवरता. आमचो भावाट वाडय आनी बागेवन तुजे वाजा भाशेन सोर वायटांतली आमकां सोडय. हें मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. आमची दानां याज्ञिकाच्या हातांतल्यान देवाक उबारतना गायन करुया आमची सगळीं गुपीत चिंतनां. सगळीं गुपीत चिंतनां, आमची सगळीं गोळटी दुकां, आमचे आवडे आमची काळसां हेच तुका पेटयता दोनया. तुजे पेटे बरी सगळे कुडके तशेंच जावूंक सोऱ्याचे देबे हेच कोतकोती आमचे आवडे. तुजे पेटे बरी सगळे जावूंक आमी उड्याचे कुडके तशेंच जावूंक सोऱ्याचे देबे हेच कोतकोती आमचे आवडे. म्हज्या बाबण्यान म्हजें तुमचें बलिदान सोर पुर्वेदाद देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. भोव मोगाळ बापा, सांत जुजेवादाच्या आमच्या गोंयच्या दोन प्रांताच्या आस्काऱ्याच्या मानाक तुका आमी भेटयता त्या देण्याचेर कोनवाळायेन तुजो आशिर्वाद घालून आमकां सर्गीचें जेवण खाण करून दी. नितोळ काळजांनी ही देणी भेटोवन आनी हें जेवण खाण घेवन आमच्या दिसा दिसाचें समर्पण तुका एक मोगाचें बलिदान जावं. अशें जेजूच्या मरणान आनी पुनर्जिवनपणान उगडापो जाल्लो तुजो मोग ओ क्रिस्ती लोकां मदें परगटूंक आमचो तूं प्रयोग कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोबे आसूं, आमची काळजो बहारुया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता.
सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोरवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे वाज ह्या तुज्या भक्ताचो मनान उगडास करूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यावन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्यांच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवरुता आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, povit, dolbaraco sorves por tu, sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco gut porgotuja. Somia Jesu ami ondo kata. Ani eka simple pieto. Title pauti tu oi bovatieso. Ami tuce maron porgota. बापा तुझ्या मन्नाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी तुजी कूड आनी रगत शेवतेल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लिओ आमच्या भाग्योंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गुंवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धर्मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरचोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती तिचे पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन धर्म दुता, भाग्योन जुजे वाज, भाग्योन फ्रांसीस शावियर, भाग्योन तांतून, भाग्योन कॉजमन दाम्यो आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी.
तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताई, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा, सर्वोंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. तुका कशी आसत जाल्यार तुज्यान म्हाका नितोळ करूंक जाता. जेजूनी जत्समनच्या मळ्यान हेच मागणें केलें. बापा तुजी कशी जाल्यार म्हजे वेली काल्स पयस काड. उपरांत म्हटलें म्हजी कशी न्हय तुजी कशी जावं. हय बाबण्यानो, आमी हेच मागणें करुया. जेजूनी तेच मागणें शिकयलां. तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जा. म्हणटच कसल्याय आट्या बिट्यांनी आमी आसूं, कसल्याय वायटान आमी आसूं, सदांच देवाची मजत मागुया. सदांच देवाचेर पातयेवन जिवंक देवाचें बळ मागुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणीन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वण्णारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक मी बोरमाशानत रेखता. तर आमकां तुज्या दारकाकृतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पृथ्वी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमी धर्म दुतांक म्हणलें तुमकां दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचें न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावाटाचेर दिश्ट घाल. तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतना राजवत चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सोनाकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. कामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिल्ले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिल्ले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिल्ले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटा ती. शेलीच्या जेवणाका पयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सुमयात्वेन म्हणजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण जे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थुया. स्वर्गींच्या बापा, सांज तुजे वाजाक मान दिवन ह्या आयच्या दिसा संतोषान आमी घेतला त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुजें देवीक जिवीत आमचे भितर वाडो. नवें बळ आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. हे परी तुज्या भक्ताची देख घेवन आमच्या भावा भयणाचे सरवणेचो हुस्को धरून शुभोत्तमान पुरगटूंक धीरान आमी फुडें वचोशें कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मातशें बसत. मोगाच्या बाबा भयणीनो, निमाण्या नोवेनांत आयज आमी आसाव आनी फाल्यां सगल्यांक आदी फुडेंच आमी तुमकां परबेक माये मोगाचो येवकार आमी दिता. एमिसाचे भेटेंत हाजीर आसलेल्या यादनिकांक आमी दिन वाचता. मुखेल यादनीक आनी प्रवचन करपी फादर फ्रेडी लोबो, सेंट फ्रांसीस झेवियर चर्च, बाटपाल हांगा थावन बोन सकाळीं आयलो.
त्याच बरोबर हेर दुसरे याज्ञीक सहभागेलीपणान वांटो घेतात ते फादर पेद्रू कॉस्ता, फादर फ्रांसीस डायस, फादर अरविंद सेवेरेस, डॉन बॉस्को पाद्री, तांकांय हे मिसाचे भेटेन वांटो घेतल्या पासत आमी दिनवासता उगडास कोत्ता फाल्यांच्या मिसाचो वेळ जो पोरबेचो ताची तयारी जी आमी नेटान कोत्ता ह्या दिसांनी पोरबे दिसा फाल्यां मिसा आमचो हो वेळ आमी सांगत आयला नोवेनाच्या दिसांनी उगडास कोत्ता 9:05 वाजता पयले मीस उपरांत सोंग 7:30 9:15 आनी दोबाजीक पोरबेचे मीस 10 वाजता 12 वाजता दोनपारां बागयोन जुजेवाजाच्या कुडान मीस जातोलें 4 वाजता मीस हांगासर 5:30 वाजता इंग्लीश भाशेन सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर परवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून याच तरी शांतीन मोगान तुमकां धाडटा. बागीवन जुजेवाजाचे नोवेनाचे मागणे मोगाळ बापा तुझ्या पुतान आपल्या दोयाळपणाच्या अजापांनी तुझ्या उतराचे बी मनशाच्या काळजांनी वोंपले ताच्या पावलार पावल धरून तुझ्या सेवकाक बागीवन जुजेवाजान पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तेन आनी आंखवार मारयेच्या आसऱ्या खाल आपल्या आख्या जिवितान बऱ्यो कोरण्यो केल्यो आनी आमी सगल्यांनी तुझ्या पुताच्या पावलांनी चलून बागीवनपणाचो मुकुट जोडूंक जाता म्हूण दाखयलें. असल्या विराच्या जिविताचेर तुजो शिक्को मारून पवित्र सभेन ताका सांत म्हूण मानून घेतलो देखून आमी संतोसता आनी ताचेच मजतीन आमकां हो उपकार फावो जावं म्हूण मागता. उगीच रावन दुकान जाय तें माग. हे मागणी आमी करता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद घेवन परत घरा वेताना गायन करुया ओगोनीत काकलुतीच्या देवा. ओगोनीत काकलुतीच्या देवा सगळी पोरसां ओगोन दिता सुसेवाजा आमच्या गोंयकार Sloj mu Bog nacia hektara Ogoni kakutisha deva Sogli poza Polurnita Susevasa Amcia goje karbava Sloj mu Bog nacia hektara Agi vonda Susevasa Marcolia goicia skarea Magam ka kurba Sorgicia